Hey guys. मसाला मिक्स करपाक स्टार्ट केला सर तुम्ही पाहू शकता. Guys, welcome back to our new black. तर संजय म्हणता तसो मसालो भरता माश्याम और परवरी पेंजीम ही एरिया एक दीस कवर करतली. हे पळय हे आता मशीनाचेर पॅक करूंक जाय आमकां. रेडी मरे ऑपरेशन करी. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतले आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा आनी खूब जाणां चिंत्ता आसतली ही अशी कितें रेडी बीन जावन सामकी बसल्या म्हणून मास्क बीन घालून. तर मास्क बीन घालून बसल्या कारण भरपूर अशी गडबड आसा ती म्हटल्यार न्हय आयच्यान आमी मसालो जो आसा तो पॅकिंग करपाक स्टार्ट करता. तर ऑलरेडी तुम्ही पयल्यात आसतले मसालो बीन आमचो रेडी जावन येयल्लो आसा. स्पेशली म्हणटा तशें फिश करी मसालो बीन हांवें दाखयल्लो एका व्हिडियोन. बट आमचो गरम मसालो सुद्दां रेडी जावन येयल्लो आसा. येवंक ना तो म्हटल्यार रेड चिली पावडर. सो तो दिल्लो आसा गिरणीचेर. सो तोय बीन आयज नाल्यार फाल्यां असो रेडी जावन येतलो. तर आयज संजयाक न्हय हॉलिडे आसली. ओके संजय रेडी जावन बसला. हां हाय. सो आयज तेका हॉलिडे आसली तर म्हटलें चल हॉलिडे आसा जाल्यार म्हटलें पॅकिंग सुद्दां स्टार्ट करया. आनी खूब जाणां ना एक्सायटेड सुद्दां आसली. खूब जाणां म्हाका विचारतालीं बीन सुप्रिया पॅकिंगेचो व्हिडिओ केन्ना येतलो काय म्हणून. कारण न्हय पॅकिंगेचो व्हिडिओ जो आसा तो स्पेशली थोड्या जाणांक खूब लायक जाता. म्हटल्यार आमी स्टेप बाय स्टेप दाखयता न्हय कशें कितें पॅकिंग आसता कितें आसता. सो अशा तरेन तर आयज सामकी म्हणटा तशी बोवळान आसा आमी. बोवळान म्हटल्यार खूब अशी गडबड आसा पॅकिंगेचे म्हटल्यार न्हय. आयज तुमकां आमी दाखयतली बीन की आमचो मसालो कशा तरेन रेडी जावन येयल्लो आसा, कशें कितें कलर येयल्लो आसा. मागीर तेज्या भायर म्हणटा तशी कशें कितें पॅकिंग करता हें बीन तुमकां ह्या व्हिडियोन पळोवंक गावतलें. तेच बरोबर थोडीशी इन्फो सुद्दां आमी दितली. इन्फो म्हटल्यार खूब जाणांच्या मनान क्वेरी आसा की आमी मसालो कसो कितें ऑर्डर करपाचो. तेज्या भायर कसो कितें तुमी ऑर्डर ती जी म्हटल्यार ऑर्डर जी करतली ती कशें कितें आमची ऑर्डर गावतली, कशें कितें हाडून दितली, म्हटल्यार स्पीड पोस्ट करतली या कुरियर करतली. हे सगळे जे क्वेरी आसा न्हय ते आयच्या व्हिडियोन आमी क्लियर करतली न्हय रे. तर अशा तरेन क्वेरी जी आसा ती क्लियर करतली. स्टेप बाय स्टेप वयतली. तर सगळ्यात पयलीं न्हय तुमकां आमचो मसालो जो आसा तो दाखयता. म्हटल्यार गरम मसालो जो आसा तो पॅकिंग करूंक आमी स्टार्ट करता आतां. तेज्या मागीर पॉसिबल जाल्यार फिश करी एकदमूच म्हणटा तशें सगळो मसालो पॅक करून जावचो ना. एक एक करून आमी घेतली. तर आयज आमी स्पेशली गरम मसालो घेतली पॅक करून आनी तेज्या मागीर गरम जालो जाल्यार फिश करी घेतली. तर गरम मसालो जो आसा तो सगळ्यात पयलीं आमी एका आयदनान घेतली. तो मिक्स करतली बऱ्या तरेन. सो दाखयता तुमकां स्टेप बाय स्टेप म्हणटा तसो. फूल व्हिडिओ पळयात स्कीप करूं नाका. सो भरपूरशे डिटेल्स ह्या व्हिडिओन आयच्या तुमकां गावतले. स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर सुद्दां हांव दिता. सो जर कोणाक ऑर्डर करूंक जाय जाल्यार तेचेर तुमी कॉन्टॅक्ट करूं शकता. दोगांयचो नंबर दिल्लो आसा आमचो. सो म्हणटा तशें तुमी केन्नाय कॉन्टॅक्ट करूं शकता. स्पेशली जर कॉल रिसीव करूंक ना न्हय जाल्यार वॉट्सॅपाचेर मॅसेज करून सुद्दां तुमी आमकां दवरूं शकता न्हय रे. तर चला कामांक लागोया. ऑलरेडी टायम जाल्लो आसा आनी मागीर पॅकिंग बीन करता म्हणसर भरपूर असो टायम जातलो. तर चला ऑलरेडी आमी रेडी आसा सामकी म्हणटा तशी. तर पॅक करूंक स्टार्ट करया. सगळ्यात पयलीं तुमकां मसालो दाखयता आनी मागीर पॅक करपाक घेता. तो रेडी आसा मास्क बीन घालून म्हणून उलयना तो न्हू रे. तर चला दाखयता तुमकां मसालो. तर गायज सगळ्यात पयलीं न्हय मसालो आमी ह्या टॉपान काडून घेता आनी आतां मिक्स करून घेतली. सो एक एक करून न्हय हे करतली ओतली भितर. म्हटल्यार जितलो जाय न्हय तितलोच आमी सद्या काडून घेतली.
तर हो पळयात हो आमचो गरम मसालो. तर हो पळयात. सो जसो हांवें हाडलो आनी तसो तो डब्यान पॅक करून दवरलो. सो म्हाका ते दिसना मिक्स करूंक गावोंक ना, सो आयज मिक्स करून घेतली. जितलो जाय ना तितलो वतय टॉपान मरे, सो आमकां मिक्स करपाक बरें जातलें. तर तुमकां दाखयता मसाला कशा तरेन रेडी जाला तो. सगळ्यान पयलीं टॉपान काडून घेता आमी आनी एक डबो घाल दाखयता. सो आमी ना असल्या डब्यांनी पॅक करून दवरता, म्हटल्यार बरो उरता सामको. आमचो मसालो कित्याक चड टायम उरना ना, रोखड्याक हे जाता स्टॉक. सो तेका लागून आमकां हे बरें जाता अशें दवरपाक. आनी वतयतलो या पुरो ना. तर सद्या आमी ना इतलो मसालो हांगसर काडून घेतलेलो आसा. हो पळय आतां हो मिक्स करून घेता. तर हांगसर पळोवपाक शकता तुमी कशा तरेन आमचो मसालो रेडी जावन येयल्लो आसा तो. तेजो कलर सुद्दां पळोवंक शकता. तर सगळ्यान पयलीं आमी मिक्स करून घेता, कारण न्हय गिरणीचेर न्हय तो इतल्या क्वॉन्टिटीन असो बरे तरेन मिक्स जायना. तेका लागून आमकां म्हणटा तसो हांगसर घरा कडेन हाडून तो बरे तरेन मिक्स करचो पडटा. कारण गिरणीन अशें आसता की जितले तेंची लिमीट आसता त्या लिमिटानूच ते म्हणटा तशें कुटून घेतात आनी मागीर घरा कडेन हाडून आमकां असो तो मिक्स करचो पडटा. म्हणजे सगळो मसालो बऱ्या तरेन मिक्स जावंक जाय तेका लागून. आणि खुबशे जाणांक खबरूच आसतले आमी कशे तरेन बारीक करून हाडटा तो. ऑलरेडी हांवें व्हिडिओन सांगलेलेच आसा. म्हटल्यार आमी मुसळाच्या गिरणीचेर तो बारीक करून हाडटा आनी मुसळाच्या गिरणीचेर म्हटल्यार न्हय डिफरन्स इतलोच आसता की तो चड असो बारीक जायना, तो अशा तरेन जावन येता. हो पळयात. आनी एकदम पावडर कसो करीत न्हय जाल्यार अशे तरेन तेजो फ्लेवर म्हटल्यार हे उरना. हे पळयात चड बारीक असो नासता. सो मिक्स केल्या उपरांत आतां आमी पॅक करूंक स्टार्ट करतली. सो आनीकय डबे आसा पण हांगसर आमकां जाय तितलोच आमी सद्या वतोवन घेतला. तर चला आतां पॅकिंग करूंक स्टार्ट करया. मशीन बी स्टार्ट करया आमचें. तर बरे तरेन हांवें तो मिक्स करून घेतलो. आतां पॅकिंग हांव स्टार्ट करता. सो हांव अशें हे करून दितले, घालून दितले वजन बी करून आनी संजय मागीर पॅक करूंक स्टार्ट करतलो. मशीन बी स्टार्ट करूया आमी आतां. जर अजून कोणी मसालो ऑर्डर करूंक ना जाल्यार फटाफट ऑर्डर करा आतां. सो गायज अशा तरेन म्हणटा तसो हांगसर मसालो पॅक करपाक स्टार्ट केलो आनी ज्या तरेन हांवें नोट करून घेतलेले सो तशें हांव चेक करतालें आनी तेजे वायज म्हणटा तशें हांगसर ऑर्डरी पॅक करतालें. कारण एकदम अशें पॅक करून दवरचें ना, जितलें जाय न्हय तितलें तशें पॅक करतलें. सो सद्या हांगसर 1/4 kg बीन अशें पॅक करपाक हांवें घेतलेलें.
सो हे पळयात इतले अशे पॅक केल्ले हांवें. पळय हांवें मरे हाफ केजी आनी क्वार्टर केजी घेतले. आता 1 केजी घेऊ हे करू 1 केजी घेता न्हू. तर गायज हांगसर हांवें न्हय क्वार्टर केजी स्टार्ट केले. म्हटले जशे आसा न्हय ऑर्डरी त्या प्रमाणे सद्या आमी हे करता कितें पॅकिंग करपाक स्टार्ट केलें. म्हटल्यार आमी एक्चुअली कितें करतली जाणा म्हटल्यार मडगांव सायड ऑर्डरी जर आसा न्हय जाल्यार त्या सायडीन एक दीस वयतली. थोडेशे तुमकां आयडिया दिता. सो मडगांव सायड एक दीस वयतली. तेज्या मागीर आमकां कलंगूट सायड आसा, पेडणे सायड आसा. सो वांगडाच इतले एरिया जे आसा ते कवर जावं शकना. इवन केप्यां सायड सुद्दां ऑर्डर आसा. भरपूरशे जाग्यार आमकां ऑर्डरी आसा. सो एका दिसान काय इतले क्लियर जावं शकना न्हय. सो आमी अशें डिसायड केला की एक लोकेशन म्हणटा तशें हे करपाचें कवर करपाचें. सो पेडणे सायड आसा पळयात तेन्ना आमी पेडण्याच वयतली फकत. कलंगूट सायड आसा तेन्ना आमी म्हापसाय बीन कवर करतली कारण म्हापसा सुद्दां ऑर्डरी आसा. सो म्हापसाचे ऑर्डरी दितना कलंगूट सुद्दां आमी दिवं शकता न्हय. आनी म्हणटा तशें पर्वरी सायड सुद्दां आसा. सो पर्वरी कितें करतली पॉसिबल जाल्यार वयताना अशी दितली और पर्वरी पेंजीम ही एरिया एक दीस कवर करतली आनी मडगांव वास्को जी आसा ती एक दीस कवर करतली न्हू. अशें करूं शकता न्हय रे. अशें करचें पडटलें आमकां कारण तोय बीन आतां कामाक जॉइन जाला. सो जावचें ना पॉसिबल. आनी तेज्या भायर म्हणटा तशें कुरियर आमी बंद केल्ले आसा. आमी ओन हाडून दितली ऑर्डरी. सो तेय तुमकां सांगता आमी ओन हाडून दितली ऑर्डरी. आनी तेज्या भायर थोडेशे चार्जीस आसतले आमचे डिलिव्हरी चार्जीस आसतले. खंयच्याय लोकेशनार तुमी ऑर्डर जरी केले ना तरी आमचे 50 रुपीज चार्जीस हे आसतलेच. ओके. मागीर ते मडगांव आसूं मागीर ते पेडणे आसा नाल्यार आनी खंय पेंजीम सायड आसूं बट हय. तेज्या भायर न्हय आमी होम डिलिव्हरी सुद्दां करतली. सो होम डिलिव्हरीक न्हय 50 रुपया चार्जीस आसतले. मागीर ते इन गोवा खंयूय असो गोंयान खंयूय तुमी ऑर्डर केल्यार सुद्दां मडगांव आसूं मागीर पेडणे आसूं कितें आसूं थंय आमी 50 रुपीज चार्जीस घेतले. कारण एग्जांपल दिता पेडण्यासून जर आमकां मडगांव येवपाक जाय जाल्यार भरपूर लॉंग डिस्टन्स आसा तेका लागून आमी 50 रुपीज चार्जीस दवरलेले आसा. सो अशा तरेन आसतले. बाकी आमी कुरियर करची ना आमी स्पीड पोस्ट करची ना. स्पीड पोस्ट करतली जर ठाणे सायड बीन आसा बॉम्बे सायड बीन आसा गुजरात म्हण अशें खंय आसा समज ऑर्डरी जाल्यार आमी तांकां स्पीड पोस्ट करतली. बाकी गोंयांतल्या गोंयान आमी हाडून दितली. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें. जशें म्हाका एक पॉयंट याद येता तशें हांव तुमकां क्लियर करीत वयतलें. ओके. तर आतां 1 केजीचे हे करून घेतला न्ही. तर हांगसर हांवें क्वार्टर केजी आनी हाफ केजी थोडेशे भरून घेतले. सो 1 केजी 2 3 आणि 4 5 पेन लागेल. नऊ किलो जो आसा न्हय तो स्पेशली 1 किलो जाय. कळ्ळें. 9 किलो कळ्ळें. बाकीचे हाफ केजी बी सेपरेट म्हटल्यार 9 किलो जो आसा न्हय तो स्पेशली 1 केजी काडपाक जाय आमकां. जे हांवें नोट डावन करून घेतले तितलेच सद्या सांगता. थोडेशे ऑर्डरी नोट डावन करून अजूनय घेवंक ना हांवें. तर इतून घाल मरे. सो थोडेशे न्हय अजूनय म्हणटा तशे ऑर्डरी नोट डावन करपाचे आसले जे हांवें करूंक ना. सो मदीं मदीं जसो टायम मेळटा तशे ऑर्डरी हांव नोट डावन करून घेता. आनी त्याच बरोबर जितले ऑलरेडी नोट डावन करून घेतले ते म्हटले सद्या हांगसर पॅकिंग करून घेवया. तर मागीर संजय सुद्दां हांगसर बसलेलो आनी दोगांची मदीं मदीं फकाणां सुद्दां चालू आसली. भरपूर गरमी बी जाताली. आनी तेज्या भायर म्हणटा तशें मसालो पॅक करप म्हटल्यार सगळे कडेन तिखसण बी आसता. तरी बट आयज बरे तरेन आमी पॅक अशी म्हणटा कॅप बीन घालून बसलेली सामकी. सद्या न्हय हांगसर संजय म्हणटा तसो मसालो भरता. मातशें हांव उठलें कारण म्हटल्यार तेका तूं कंटिन्यू कर म्हटलें. सो हे पळय सद्या आमी इतलें अशें भरून घेतलेलें आसा. म्हटल्यार ओवरऑल हाफ केजी क्वार्टर केजी 1 केजी. तर सद्या 1 केजी भरप चालू आसा.
म्हटल्यार 1/2 kg आणि 1/4 kg हांवें ऑलरेडी भरून घेतलेले आसा. सो तो म्हणपाक लागलो एकदम भरून घेवया आणि मागीरूच पॅकिंगेक हे करया, स्टार्ट करया. सो एक्चुअली हांवें चिंतलेलें की एकलो पॅकिंग करतलो, एकलो म्हणटा तसो भरून घेतलो. बट तो म्हणपाक लागलो की नाका, पयलीं भरून घेवया सगळो आणि मागीर पॅकिंग करपाक स्टार्ट करया. सो हे पळयात अशा तरेन आमी हांगसर स्टार्ट केल्लें आसा. आणि जितले जाय नाही तितलो डबो हांगसर हे करता. हय सारको एकदां अशें जाता की सारको परफेक्ट भरता आमी. एकदां काडचो पडटा और एकदां घालचो पडटा. तर कितले भरले 1 किलो तुवें हांगसर? 4 किलो 5 किलो ना. सो 5 किलो म्हटल्यार एक्चुअली 9 किलो आमकां सेपरेट 1 kg करपाक जाय. सो सद्या 5 किलो तेणी भरून घेतलो. आणि हांगसर न्हय 2 डबे जे आसा ते अशें दवरला आमी एक्स्ट्रा. बाकीचे हाडूंक ना अजून भायर. सो म्हटल्यार जाय तेन्नाच हाडपाचें. आनी हे डबे खाली जाले हे पळयात. कितें रे? 3:30 जाली मरे. तर 3:30 जाली आणि आमचो हांगसर न्हय मसालो पॅकिंग करप चालूच आसा. तर सद्या म्हणटा तसो न्हय 1 किलो जो आसा न्हय तो जालो. म्हटल्यार भरून घेतला आमी. तेज्या भायर आतां 1/4 kg जितलो जाय तितलो भरून घेतलो. म्हटल्यार 1/4 kg आनीकूय जाय पडटलो. आणि तेज्या भायर 1/2 kg जो आसा न्हय तो कितलो जाय रे? 1/2 kg ओवरऑल 10 काय 12 पॅकेट्स 10 कितें तरी 10 पॅकेटां जाय. सो ती सद्या एक चालू आसा भरप. तरी थोडे नोट डावन करूंकूच ना हांवें ना. आयचे ऑर्डरी आसा जे हांवें नोट डावन करूंक ना. कालचे ऑर्डरी जे आसा ते नोट डावन करूंक ना. ते म्हाका करूंक जाय. सो ते मागीर पळयता. आयज साजे पळयता नोट डावन करून घेवया. तर सद्या हे चालू आसा. तेज्या मागीर मशिनाचें पळोवया आतां. मशिनाक हे केलें काय पॅकिंग स्टार्ट करपाची. सद्या मेन म्हटल्यार भरपूच हाडून डबे आमी वतीत आसा सामकी. हाडटा आनी वता. जाय पडटलो न्हू डबो परत आनी वतो ते पॅकिंग ते पॅक करून घेता. सो सद्या पॅक करून घेवया म्हणटा तो. वतो नाका म्हणटा. तर एक्चुअली आनीकूय भरूंक जाय पूण सद्या आमी इतलोच भरून घेतलाय पळय. तरी बट आसतना म्हाका दिसता पळोवंक जाय. थोडेशे हांवें नोट करून घेवंक ना म्हणटा न्हू तेका लागून. सो सद्या इतलेच घेतले हे पळयात आमी. आनी आतां स्टार्ट करतली पॅक करपाक. सो सद्या तर आयज तुमी गरम मसालो जो आमचो रेडी जावन येयला तो तर तुमी पळयलाच आसतलो. नेक्स्ट व्हिडियोन न्हय तुमकां रेड चिली पावडर आनी फीश करी मसालोय बीन पळोवपाक गावतलो कशा तरेन रेडी जाला तो. हांगसर आमचो न्हय तोप जो आसा तो खाली जालो. सो हो पळयात तोप एकदम आमी क्लियर करून घेतलो. जितलो घेतलेलो तितलो मात भरून घेतलो. तर अशा तरेन आमी हांगसर भरून घेतलेले आसा. आतां पॅकिंग स्टार्ट करतली. मशीन म्हणटा तशें मशिनार पॅकिंग स्टार्ट करतली आनी तेच्या मागीर लेबल बीन घालपाक स्टार्ट करूंक जाय. सो थोडे थोडे करून आमी घेता. एकदम अशें घेयना. तर हे पळयात हे आतां मशिनाचेर पॅक करूंक जाय आमकां फटाफट. लेबल बीन घालपाक मागीर न्हय तशें रातचें सुद्दां लेबलां बीन घालूं येता. लेबलाक कांय ना. आनी आयजूच आमी म्हणटा तशें सगळें पॅक केलें म्हणून फाल्यांच घालपाक वयतली अशें ना. सो तेतूनय थोडीशी आयडिया दिता तुमकां हांव कशे तरेन केन्ना आमी हाडून बीन दितली हें तुमकां सांगता हांव. सो मातशें म्हणटा तशें मशिनार हें केलें ना पॅकिंग करपाक स्टार्ट केलें काय मागीर ती फुडलीची इन्फो आसा ना कशें कितें आमी हाडून दितली तें बीन सांगता. आनी केन्ना येवपाचें आसा ना मडगांव सायड बीन तें बीन तुमकां हांव सांगता. तर मातशें हांगसर सद्या जे हे घालून घेतला ना तें मातशें हें करून घेता. मशीन हें करता आनी पॅक करपाक स्टार्ट करता. तर हांगसर मशीन आमी सारकें करून हाडलें. सो मशिनाची संवय जाल्या सद्या पॅक करपाक. तर आतां हांगसर पॅक करूंक स्टार्ट करतली आमी. आनी आमी न्हय स्ट्रीप सुद्दां ऑर्डर केल्ली आसा मशिनाची. पळोवया आतां केन्ना येता ती. तर मातशें चालू केलां. मातशें गरम जालें म्हटल्यार स्टार्ट करपाचें न्हू. जालें चल तर स्टार्ट कर. सो हे जे स्ट्रीप आसा न्हय ते आमी ऑर्डर केले. आतां पळोवया केन्ना येता ते.
कारण हे चेंज करचे पडटा तेका लागून पॅक करून करून मागीर मसालो बीन पडटा न्हय हांगसर ह्या स्ट्रिपीचे तेका लागून परत एकदा आमी हांगसर न्हय चेक करता कितले कशें आसा वजन करता आनी तेज्या मागीर फायनल पॅकिंगेक घेता. तर हे पळयात हांगसर संजय परत वजन करता. तू एक काम कर, तू पॅकिंग स्टार्ट कर, हांव तुका पॅकेट वयर दिता कितें नाल्यार परत परत तुका हे करचो पडटलो. वजन केलें मरे सद्या तेणी 1/4 kg घेतले पॅक करून. चेक करता हांगसर डबल हे कर मरे नाल्यार जाता ना. हां सो आमी हांगसर चेक करता कारण मशीन जे आसा न्हय ती रिपेर करून हाडला आमी तेका लागून. तरी पण आमी हांगसर डबल पॅकिंग घेतली आनी तेज्या भायर सुद्दां परत आमची एक पॅकिंग वयता. जाली जाता न्हय सारकी. दाखयता तुमकां हे पॅक हांगसर फर्स्ट पॅकेट 1/4 kg आमचे पॅक जाल्ले आसा आनी आमी अशे तरेन ते डबल पॅक करून घेतला म्हणजे अशें हे जरी जालें ना तरी मागीर मसालो भायर पडपाक ना. आनी हेज्या भायर सुद्दां आनी एक पॅकिंग वयता आमची सो पडले सुद्दां जाल्यार मागीर कांय टेंशन नासता. हे पॅक सो अशे तरेन फटाफट म्हणटा तशें पॅकिंग करून घेवया. सो हांव तर पॅक करतना सुद्दां ना हांगसर आमी डबल चेक करता अशे तरेन चेक करतात आनी वजन सुद्दां करता. सो पॅक जाल्या उपरांत सुद्दां परत आमी वजन करता म्हटल्यार डबल पॅकिंग सुद्दां करून आमचे वेट मशीन आसता जेतून आमी परत चेक करता कशे तरेन कितें आसा पॅकिंग बीन कशी आसा ती. तर गाईस थंय संजय पॅकिंग करून घेता म्हणसर न्हय हांव तुमकां थोडीशी इन्फो शेअर करता म्हटल्यार कशें कितें थोडेशे क्वेरी आसा ते थोडेशे क्लियर करता. तर ऑलरेडी हांवें तुमकां सांगलां की आमी कुरियर बीन करची ना आमी स्वता येतली दिवपाक म्हणून ऑर्डरी. तर आतां केन्ना येतली हो प्रश्न तर तुमच्या मनान पडलाच आसतलो. तर आमी न्हय विकान एक फावटी येतली म्हटल्यार मडगांवां. आतां तुमचें लोकेशन कशें कितें आसा जर कोण मडगांवां बस स्टँडाचेर व्हरपाक बीन येवं शकता जाल्यार आमी थंय येवन रावतली म्हटल्यार विकान एक फावटी येतली. विकान संडे अशी येतली आमी आनी येवच्या आदी न्हय आदले दिसा तुमकां इन्फॉर्म करतली की आमी फाल्यां येवपाची आसा. सो आतां थोड्यांनी अशें सांगलां की आमी म्हणटा तशी बस स्टँडार बीन येवन रावता आनी थंय पिकअप करता म्हणून. सो तशें बी जाता. तुमकां जर तशें जाय जाल्यार तुमी खंयच्याय इवन थोड्यांनी म्हाका सांगलां एकल्यान कोणी अशें सांगलां की पेंजीम आपलो कोण तरी रिलेटीव आसा थंय सुद्दां दिवं शकता म्हणून. ओके कोणाचें शॉप आसता बस स्टँडार तशें सुद्दां जाता. तुमी सांगता तशें म्हटल्यार जर तुमकां होम डिलिव्हरी जाय जाल्यार तुमचो एड्रेस म्हाका वॉट्सॅप करचो पडटा ते प्रमाणे हांव ते एड्रेसार हाडून दितलें. आनी जर तुमी बस स्टँडाचेर येवन बीन व्हरोंक शकता जाल्यार थंय सुद्दां हांव येवन कॉल करतलें तुमकां की आमी येयल्लीं आसा म्हणून. बट येवच्या पयलीं आदले दिसा म्हटल्यार संडे येवपाची आसा जाल्यार सॅटर्डे आमी तुमकां इन्फॉर्म करतली की फाल्यां आमी येवपाचें आसा म्हणून. आनी वांगडाच अशें घेवन येवची ना जशें की हांवें तुमकां सांगलां एक लोकेशन आमी कवर करतली. मडगांव सायड जाल्यार मडगांव, पेंजीम आनी पर्वरी वांगडा करतली, पेडणे सायड वांगडा करतली आनी त्याच बरोबर कलंगूट सायड म्हापसा सायड अशे तरेन कवर करीत येतली. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें. आनी होम डिलिव्हरी जर जाय जाल्यार तेजे चार्जीस मात आसतले 50 रुपीज परत एकदां सांगता. आनी तेज्या भायर तुमकां कशें कितें जाय तुमी जर खंय अर्द्याक घेवं शकता ऑर्डर जाल्यार तशें सुद्दां म्हाका तुमी सांगूं शकता म्हटल्यार तें म्हाकाय बीन इजी जातलें. ओके सो अशे तरेन आसा. आनी तेज्या भायर थोडी कोण नियर बाय सपोज आसा घरा कडेन जाल्यार आमच्या घरा कडेन येवन सुद्दां व्हरोंक शकता. आतां संजय गेले थंय आसा, संजय गेले थंय म्हटल्यार तो व्हरोन दितलो. सो तें आमकां इजी ना. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें. आनी कितें क्वेरी आसा जाल्यार म्हाका कमेंट करून सुद्दां सांगा. सो संजय तर पॅक करता. ऑलरेडी आमचें सगळें जाल्लें आसा. पॅकिंग जाली काय आमी लेबलां घालपाक स्टार्ट करतली
तर अशे तरेन आसा आयचो व्हिडिओ जो आसा तो चड हांवें शूट करूंक ना कारण कामाक चड टायम दिलो आनी शूट जो आसा जो इम्पॉर्टंट कितें कितें गजाली आहा तें हांवें चड आयज शूट केल्लें आसा सो कळ्ळें आसतलें तुमकां तर चला आतां कशें कितें पॅकिंग चालू आसा ती दाखयता ऑलरेडी तुमी पयलींच आसतली पॅकिंग कशी कितें चालू आसा ती मागीर सगळें जाल्या उपरांत लेबलां बीन घालपाची आसा ती घालपाची म्हणजे सोमतीच घालतली पॅकिंग जाल्या उपरांत लेबलां सुद्दां आमी घालून घेतली कारण ऑलरेडी मसाल्याचें सगळें जाल्लें आसा सो तेका लागून तर कितें क्वेरी आसा जाल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट नंबर दिल्लो आसा तेजेर तुमी कॉन्टॅक्ट करूं शकता ऑर डिस्क्रिप्शन बॉक्सान सुद्दां म्हाजो कॉन्टॅक्ट नंबर दिता सो थंय सुद्दां तुमी पळोवं शकता वचोन ओके सो जर कोणी ऑर्डर करूंक ना जाल्यार ऑर्डर करा तर चला हां आनी एक सांगता खूब जाणांनी एक्चुली मूग चवळी बीन सांगलेली जेंच्यांनी सांगला तांकां हांव घेवन दवरलेली आसा बट आतां जर कोण म्हटल्यार काल म्हाका कोण तरी विचारतालो बट आतां ना आमच्या गांवान अशें कोणा कडेन मेळना जितले बीन आसले तितले म्हणटा तशें लोकांनी दिल्ले आसा ओके सो जेन्ना जाता न्हय तेन्नाच सोमते लोक विकता ते सुकोवपाचे आसता ते मागीर क्लीन करपाचे आसता ते अशें कितें करतात ते हें करतात लायक बरे तरेन हें करपाचें सोलपाचें आसता सो स्टेप आसता ताका खूब प्रोसेस आसता भरपूर सो ते आतां पॉसिबल ना मेळपाक हळसाणे बीन जेनी कोणी सांगले ना ते हांवें मात घेवन दवरल्या ओके जेन्ना मसालो घेवन येताले तेन्नाच तुमचे हळसाणे चवळी मूग कोणी सांगल्या ते घेवन येताले बाकी कितें जर आसा न्हय अशें जाल्यार हांव तुमकां मागीर कॉन्टॅक्ट करून सांगतालें ओके बट सद्या तर तें ना हळद सुद्दां कोणी विचारलेली गांवठी आसा काय म्हणून तर हळद ना आसली जाल्यार खरेंच तुमकां सांगता आसलें हांव बट आमच्या हांगसर चड अशी गांवठी हळद बीन कोण करिना जालें रे पॅकिंग करून जालें चालू आसा ना रे तर काय अजूनही संजयचे पॅकिंगूच चालू आसा थोडेशे उरला कितले उरला 4-5 पिशे उरले न्हू सो 4-5 पिशे उरले ते पॅकिंग करून घेता त्या म्हणसर न्हय हांव हांगसर हे जे पॅक करून घेतले न्हय तेणी तेका लेबलां घालता सो सद्या हांगसर तुमकां खूब कितें कितें दिसतलें तर एका लेबलां घालपाची आसा तेका आसा सो अशे तरेन आयज गरम मसालो मात जालो थोडोसो पॅकिंग न्हू कितें फिश करी केन्ना करतलो फिश करी पांय दुखले तेजे होदळच्यान कंटिन्युअसली उबोत आसा तो तू बस आतां हांव तेका लेबलां घालता कितें कारण हांगसर सगळ्याक तुमकां हे दिसतलें हे बीन काडपाक जाय आमकां आतां हे पळयात सगळे कडेन कितें कितें दिसतलें आनी तेच्या भायर टायम सांगपाक गेल्यार हे पळयात टायम 5 जाल्ली आसा सो आतां मम्मी सुद्दां येतली सकाळच्यान आमी काम करता कितें मातसो जेवपाक ब्रेक घेतलेलो न्हू सो मातसो न्हय जेवपाक ब्रेक घेतला तितलोच तेच्या मागीर ब्रेक असो ना मदीं मदीं हांव घेतालें कारण एडिटींग बीन मदीं मदीं म्हाजी चालू आसली बट तो तर कंटिन्युअसली हांगसर उबो रावन पॅकिंग करतालो तर चला तेका मातसो ब्रेक दिता आतां आनी हांव थंय हें करता कितें करता म्हटल्यार लेबलां घालपाक स्टार्ट करता आतां सो तूं ब्रेक घे कितें रे तर आतां हांगसर न्हय हांव लेबलां बीन घालपाक बसलेलें हे पळयात अशे पिशवी आसा जे आमी डबल घालता तेज्या उपरांत अशे तरेन आमची लेबल्स आसा सेपरेट फीश करी रेड चिली पावडर मल्टीग्रेन आटा सो मदींचे मल्टीग्रेन आटा सुद्दां हांव सेल करतालें बट सद्या हांवें ते ऑर्डरी आसा म्हाजे कडेन बट घेवंक ना हांवें तेज्या उपरांत अशे तरेन डबल पॅकिंग आसता ती पॅकिंग करपाक हांवें हांगसर स्टार्ट केल्ली संजयाक म्हटलेलें तूं रेस्ट घे हांव करता म्हणून डबल जेन्ना पॅकिंग आसता आनी स्पेशली लेबलां बीन घालपाची आसता न्हय तेन्ना मातसो चड असो टायम वयता कारण डबल पॅकिंग करपाक जाय तेज्या मागीर प्रत्येक मसाल्याचेर लेबल घालपाक जाय तरी पण आयज आमी फकत म्हणटात तशें गरम मसालोच पॅक करून घेतलेलो सो आमकां मातशें इजी जालें नाल्यार अशें जातालें की तिनूय मसाले वांगडात आमी पॅक करून घेतालीं आनी आयज गरम मसालो जो आसा तो कमी क्वॉन्टिटीन असो पॅक करून घेतलेलो सो तुमी पयलाच आसतलो कशे तरेन पॅक केलो तो सो गायज फायनली म्हणटा तसो सगळो मसालो पॅक करून बीन जालो सगळ्यांक लेबलां बीन घालून घेतली हांवें म्हटल्यार जितलो आयज आमी घेतलेलो न्हय पॅकिंगान तितलो सामको क्लियर केलो आनी फायनली म्हणटा तशें काम जालें सगळें तर काम जालें म्हटल्यार सगळीं लेबलां आनी पॅकिंग करून जाल्लें आसा तर बाकीचे जे हांगसर दिसतात आसतले भरपूरशे डबे बीन दवरपाक जाय मशिनां आसा ती पळयात थंय मशिनां आसा ती बीन आतां म्हाका दवरपाक जाय सो बाकीचे तर मसाले रिलेटेड सगळें काम जाल्लें आसा आतां हें फकत हांगसर क्लीन करपाच्या उखलून दवरपाच्या
तर अशा तरेन जितले आयज घेतलेले आमी हातीन मसालो पॅक करपाक तितलो मात क्लियर केलो. आता फिश करी बीन करपाक जाय. गरम मसालो अजून तसो पॅकिंग करून जावंक ना आनीकूय भरपूर करपाचो आसा. बट म्हणटा तशें फर्स्ट जो हे आसलो फर्स्ट टार्गेट जे आसले ते आयज आमचे कंप्लीट जाले. तर पळोवया आतां परत संडे म्हटल्यार पळोवया आतां परत केन्ना संडेक जशी हॉलिडे गावता तितून तशें हितून म्हाका पॅक करून दवरूंक जाय. एकल्याकूच अशें जायना तें हेल्प ही जायत पडटा. बाकी आतां मम्मी बीन आसतली सो मम्मीची हेल्प तर मेळटलीच म्हाका. इतलो असो पॅक करून घेतलो. हो पळयात हितून पॅक केल्लो न्हय तो हांवें दवरला अशें लेबल बीन घालून. हे पळयात हे जे आसा न्हय ते 1 kgचे पॅकेट आसा. हे पळयात हे आसा ते ½ kgचे पॅकेट आसा. सो अशे तरेन दवरलेले आसा. बाकी भायर हांगसर म्हणटा तशें हे काडपाक जाय. पळयात कितलो हे जाता पसारो पॅकिंग बीन करतना. आनी तेच्या भायर हे बीन म्हाका आतां उखलपाक जाय. आयज तुमकां कळत आसतलें आयज आमी कशा तरेन काम केलें तें आनी सगळे जे तुमची क्वेरी आसा ते सुद्दां हांवें क्लियर करपाचे ट्राय केले आयज. तरी बट कितें विचारपाक जाय जाल्यार तुमी बिंदासपणे विचारूं शकता. तर असो आसलो आयचो व्हिडिओ. म्हणटा तसो भरपूरशें काम केलें मात. अशाच तरेन बाकीचो मसालो जो आसा तो पॅकिंग करून घेवंक जाय. आनी रेड चिली पावडरूय पळोवया केन्ना येता तो. फिश करी तर ऑलरेडी तुमकां दाखयल्लो बट पॅकिंग करतना सुद्दां स्पेशली दाखयतलें. आयज एक्चुली आमी फिश करी घेवपाचो चिंतलेलो पॅकिंग करपाक बट पॉसिबल ना. एका टायमार इतलो पॉसिबल ना. तर चला गायज आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करून. बाय बाय. केस पळयात कशें जाले ते कॅप घेवन. सो चला बाय बाय.